नमस्कार, माझे नाव सूरज रवींद्र चोडणकर। हांव श्री वसंत विद्यालय या शाळेचो मुख्याध्यापक आणि खास करून या शिवोले वाठाराचो एक नागरिक। या निमित्तान आज सेवा दल या संघटनेचो पयलेच फावट तेंचे कडेन संपर्क जालो। माझे मामा जे आसात त्यांच्या संपर्कांतल्यान आनी हांगासरले जे निवासी आहात त्यांच्या संपर्कांतल्यान हो सेवा दला तर्फे एक उपक्रम, झाडां लावपाचो उपक्रम। आणि विविध झाडां आसात, तेतून आंब्याचें झाड आसा, फणसाचें आसा, तेतून चिकवाचें झाड आसा, पॅशन फ्रूट आसा। भुरग्यांक आनी पॅशन हाडपा खातीर पॅशन फ्रूट दिल्ले। पण एक आमी हांव लक्षांत घेवंक जाय, आमचे भितर कितें पॅशन करूंक जाय तयार। आमचें पॅशन अशें आसूंक जाय की आमी हें पर्यावरण कसो वाचोवंक शकता। आतां जेन्ना केरला कडेन लक्ष जर केंद्रीत केलें तर रातचे न्हिदल्या थंय लोक मातयेन सोमते थंयच्या ते पुरोवन गेलेत, तांकां खबर सुद्दां ना। एक फामिलात जे आसा पुरोवन गेले। आनी तेजे जर तुमी काडून पळयशात तर कितें की वयले जे चडशे जमिनी ज्यो हे केल्ल्यो, झाडां ज्यो कट केल्यो, झाडां ही माती राखून दवरताले, ते सॉयल इरोजन जावंक दिना। आनी तशें गोश्ट गोंयान सुद्दां जावचें न्ही। म्हाजो सुद्दां उपक्रम असो आसता की चडशे आमचे जे रान जे आसात, आमची जी झाडां पेडां जी आसात, आमचे जे डोंगर आसात, हे आमी कोणें करूं ना, हे देवान दिल्ली देण आसा। आनी देवान कित्याक दिल्या ही डोंगर जो आसा ताका एक्विफायर म्हणटा। कित्याक उदक सांठो करणारो हो डोंगर। आनी जर डोंगरूच कापलो जाल्यार तो उदकाचो सांठो खंय उरतलो? तो अवश्य खंय येतलो? यार घरांनी येतलो आनी घरान सगळें उदक जातलें। आणि तेजे दृश्य आता आमकां पळोवंक मेळटा। आमी जे उपक्रम घेतलेलो आसा, एक पेड़ माँ के नाम, ह्या झाडानुसार आयज पळयता तुमी पर्यावरण बाकीचे सोडून दिया, वायनाड कितें जालें तें पळयात। आयज खरें म्हटल्यार गोंयान ही हालत जावंक जायना। आनी काही जे दुर्योधन जाल्ले आसा त्या दुर्योधनाक हांव सांगूंक सोदता की पर्यावरण वाचयात, कारण पर्यावरणा शिवाय आमकां आयज कांयच मेळचें ना। गोंयान हे सुजलम सुफलम असले पर्यावरणात आणि आयज ते आमी कापून उडयता, डोंगर फोडी, झाड तोडी सगळे करून उडयले आमचे आता। आणि बिल्डरांनी चान्स पडलेलो आसा आणि आयज सगळे कॉन्क्रीटचे जंगल जाल्ले आसा। या खातीर सेवा दलान म्हणटा ते वृक्ष रोपण दवरलेलें आनी ही भुरगीं जी आसा ही फुडली पिढी जावन आसा। या फुडल्या पिढयेक आमी दवरपाक सोदता, कारण हो सरकार दुर्लक्ष करता। म्हणूनच तुमकां कालूच आमचे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची पुण्यतिथी जाली। तांच्यांनी आमकां एक मंत्र दिल्लो, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि आम्ही तो मिळवणारच। पण आज आमकां होच मंत्र मातसो पर्यावरणाचो घेवचो पडलो की पर्यावरण हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो आम्ही राखणारच अशें म्हणून सांगचें पडलें ठणकावून। कारण लोकमान्य टिळकान सांगलेलें, ब्रिटीश सरकाराचें डोकं ठिकावणार आहे का? आयज हांव ह्या सरकाराक विचारता, तुमचे डोके ठिकावणार आसा काय? कितें आयज पर्यावरणाक तुम्ही खरें म्हटल्यार सामके इतरून उडयल्ले आहा। आयज दुर्लक्ष केला। खंयचो टावन कंट्री प्लॅनिंग खंयचे सेक्शनां लायता आनी काबार करून वयता, शेतां बुजयता, डोंगर कापता, झाडां कापता, हे आयज फॉरेस्ट कापता। वेस्टर्न घाट्स आमचो डेंजर झोनान आसा। आयज ते वाघ आमकां खरें म्हटल्यार आयज टायगर रिजर्व करपाची गरज जावन आसा, कारण म्हादय आमची आवय जावन जीवन दायिनी जी जावन आसा त्या ह्या भुरग्यां खातीर, फुडल्या पिडये खातीर दवरूंक जाय। ह्या भुरग्यांक काय खबर ना पाणी म्हणजे कितें। आयज पाणी म्हणटा टॅपांसून येता, ते पाणी आमचें, पण खंयसून येता रे बाबा? ते हांकां शिकोवपा खातीर आयज ही झाडां लावपाची गरज जावन आसा आनी हांकां पर्यावरणाचो लेसन कळोवंक जाय। हांव खरोखरच उपकार मागता आमचे हेडमास्टर आनी तेंचे सगळे कलिग्सांचे, तशेंच किर्तीचे सुद्दां, की आयज वसंतान आमी आसा। आता त्या खातीर तांकां उपकार मानता की तांच्यांनी हो उपक्रम घडोवपाक आमकां बरी केली, फाटबळ दिलो। आनी हांव खरेखरच नमन करता अशें ह्या टिचरांक, कारण ह्या टिचरांनी फुडाकार घेतलेलो हा फुडले पिडये खातीर दवरपाक जाय आमचें पर्यावरण। ना जाल्यार आमी काबार जावन वयतले, होच एक विचार आमच्या मनांत आयलो, म्हणून आमी झाडां लावपाचें काम करता। थोड्या प्रमाणात आता आमी फुडें आसगांव वतले, अंजुना छापोरा वतले, बाद्यान वतले, तशेंच आमी मडगांव फाल्यां वता, बिचोले वतले। हे सगळे आमी जाता इतले आमी कवर करपाक सोदता। आनी हो आमचो जो संदेश जो आसा हो खंयचो राजकारणाचो न्ही, कारण ह्या फुडल्या पिडये खातीर सेवा दल सदींच वावुरतले आनी सदींच तेंच्या वांगडा आसतले। गोवा सेवा दल गोवा युनिट हांणी ठरयलें की आज पर्यावरणाचो इश्यू जो इतलो कठीण जाला की न्हय, आज सबंद देशभर आमी पळयतात की पर्यावरणाक दुर्लक्ष केल्या बद्दल कितें हाहाकार जाले पळय ते आमकां पळयतात आनी तांकां अनुभव येता। म्हणून आमी ठरयलें की न्हय, आमी मोठ्या प्रमाणान वृक्षारोपण करपाचें। आनी आमी पयली शाळा सुरू केली ती आमी वसंत कीर्ती विद्यालयान गेले,
कीर्ती विद्यालयान थोडी झाडां लायली आनी थोडी भुरग्यांक झाडां दिली. आतां वसंत विद्यालयान आमी आहात. त्या भायर मागीर फुडें आनी मागीर मडगांव आमी वतले. त्या भायर पंचायतीन ग्राम पंचायत आसगांव आनी दुसऱ्या पंचायतींनी आमी झाडां दिल्यात आनी वेगळे वेगळे प्रकारे आमी हे भुरग्यांच्या नांवान आमी कितें एक पेड माँ के नाम अशें ते भुरग्यांक आमी स्लोगन दिलां न्ही. ताणें एक झाड लावचें आनी आवयच्या नांवान लायला म्हणून ते झाडाचे ते कॅर घेतलेत म्हणजे झाड वाडटले आनी ताजे पर्यावरणाक खूब हेल्प जातली. माँ के नाम एक पेड़, माँ के नाम एक पेड़, एक पेड़